माझो नमस्कार। गेली कितलेशेच म्हयने आमी सगळे जाण कोविडांतल्या महामारींतल्यान वचत आसा। कोविडांतल्या महामारीक आडोवपा खातीर सरकार जायत्यो स्टेप्स प्रत्येक फावटी उचलीत आसा। सरकारा कडल्यान प्रत्येक गजाल ही गोंयकारा खातीर मागीर टेस्टिंग पासून ती हॉस्पिटलायज पर्यंत आमी सगळ्यो गजाली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दीत आसा। इवन दो इन प्रायवेट हॉस्पिटलान काल आमी डिक्लेअर केल्ल्या प्रमाणे DDSS-वायचेरूय ट्रिटमेंट ही 80% ऑफ द एक्सपेन्सीस वो सरकाराच्या वतीन उचललो जातलो। बऱ्यांतल्या बरी सोयी म्हणजे ट्रिटमेंटा पासून हॉस्पिटला पर्यंत दिवपाचो सरकार प्रयत्न करता। खंय तरी मातशें आमी कमी पडले आसतले हांव अशें म्हणना, बट प्रत्येक जाग्यार तेजें पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं रेडी नाशिल्लें। बट आयच्या घडीक आमच्या कडेन म्हणजे टेस्टिंग आसतलें, आयसोलेशन किट आसतलें किंवा तेच्याच बरोबर आशिल्लें ऑक्सिजनेटेड बेड आनी ICU बेड, रेमडेसिवीर पासून ऑक्सिजन पर्यंत सगळी तयारी सरकारान ही केल्ली आसा। प्रत्येक फावटी आमी वेगवेगळी अनाउन्समेंट ही सरकारा कडल्यान करीत आसा। आमी रेस्ट्रिक्शन्स म्हणा किंवा फाटले फावटी जो लॉकडावन केलो ताज्या उपरांत कोवीड रेस्ट्रिक्शन्स घातले आनी समेस्त गोंयच्या जनतेक आमी आव्हान करीत आसा की तुमी घरा भायर सरूं नाका। दुसरी वेव ही खूब धोकादायक आसा आनी दुसरी वेव ही जास्त करून म्हणजे ट्रिटमेंटाच्याय बाबतींत आमी पळयता यंग यूथ आसा हांकांय बी अफेक्ट्स जायत आसा। आमी सदोदीत जर मॉर्टेलिटी बुलेटीन जर पळयलें जाल्यार आमच्या लक्षांत येतलें किंवा हांव मुद्दामून किंवा डेथ ऑडिट रिपोर्ट डेली पळयत आसा। 96 एंड अबाव म्हणजे 96% ऑफ द लोक ज्यांच्यांनी वॅक्सीन घेवंक ना। एखादो दुसरोच मनीस आसतलो की जेणी वॅक्सीन घेतला, एक डोस घेतला आनी तेजी डेथ जाल्या। डेथ जालेल्या पैकी कोणीच अजुनूय वॅक्सीन घेवंक नाशिल्लें, म्हणजे जे अबाव 45च्या बाबतींत हांव जेन्ना उलयतां। दुसरी गोश्ट 24 वरांच्या पयलीं येयल्ले लोक चड आसताले, ब्रॉड डेथ हे हाडलेल्या पैकी लोक चड आसताले आनी ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन जाल्या उपरांतूच हॉस्पिटलांत येवपी लोक हे चड आसताले। त्याच बरोबर आमी एक गजालीचेर लक्षांत दिवपाक जाय, जे वेळेर हॉस्पिटलायज जाता, जे वेळेर ट्रिटमेंट घेता, हे 71% रेट वो रिकवरी रेट आसा। थोडोसो जरी कमी जालो, इट इज 71%, म्हणजे कंपॅरिजन वीथ द नेशन इट इज ऑलमोस्टली 75 to 80%। आमी 71 to 74% रेट पर्यंत डेली व्हेरीज जायत आसा, तोय आमी ऑब्जर्व करीत आसा। रिकवर जावन घरा वता। हॉस्पिटलांतल्यान रिकवर जावन घरा गेल्ले पेशंट आयजूय बी 192 पेशंट हे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जावनूय ट्रिटमेंट घेवन घरा गेल्ले आसा। आयच्यो डेथ जर पळयत जाल्यार आमी ऑलमोस्ट परत आयजूय बी 56 डेथ ह्यो आयज जाल्या, कारण ऑलमोस्ट एकदां व्हेंटिलेटराचेर गेल्या उपरांत परत रिवर्ट जावप हें खूब कठीण आसा। हांव कंटिन्युअसली गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर्स आसतले किंवा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हांच्या कडेन कंटिन्युअसली हांवूय उलयत आसा आनी कंटिन्युअसली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान हांव हेल्थ ऑफिसर सगळ्या PHC CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांच्याय कडेन हांव आसतलो किंवा हेल्थ मिनिस्टर आसतलो कंटिन्युअसली उलयता। आमी प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत थंयसले वॅक्सिनेशन सेंटर सायडीक शिफ्ट केले। आमी थंयसलो टेस्टिंग सेंटरूय सायडीक शिफ्ट करपाक लायले। ज्या ज्या जाग्यार शक्य आहा थंयसर स्टेप अप हॉस्पिटल्स ही आयच्यान सुरूय जाता, म्हणजे बऱ्यांतली बरी जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार घेत आसा। बट दुसरे वटेंतल्यान हांव पळयतां जेंच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा, ज्या लोकां कडल्यान की लोकांक जेंकां समजता आनी सोशल मिडिया, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर जे लोक बरेचशे जाण उलयतात, जे प्रत्येक फावटी लॉकडावनची मागणी करतात, वेगवेगळ्यो गजालीच्यो मागणी करतात, खरेंच त्या गोश्टींचें ते पालन करता काय कितें हाजोय विचार म्हाका दिसता करपाक जाय। सांगप खूब सोंपें आसा। आमी पळयता की जे वेगवेगळ्यो गजाली आज वेगवेगळ्या जाणांनी म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्या आसतल्यो, एडवायज केल्या आसतल्यो, बट राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून हांव सगळ्या लोकांची जबाबदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत म्हाजेर आसा। त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून सगळें दिवपाची, म्हणजे हॉस्पिटल पासून ते ऑक्सिजन पर्यंत ही जबाबदारी एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी पुराय टीम, म्हणजे हॉस्पिटलाच्या बाबतींत काम करता आसतना पुराय मेडिकल टीम थंय काम करता, डिजास्टरच्या बाबतींत काम करता आसतना डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम काम करता आनी इवन दो होम डिपार्टमेंटाची पुराय टीम म्हणजे
आमी कोवीड कर्फ्यू लायल्या उपरांतूय बी लोकांक जांकां गरज ना त्या लोकांक जर आमी भायर सरूं नाका म्हटलें आसत जाल्यारूय बी म्हाका दिसता लोक भायर सरता. ऑन एन एवरेज जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हार्डली 25% लोकांक हे डेली भायर सरचें पडटा. हाज्या वयर लोकांक घरा भायर सरचें पडना. म्हणजे हांव एवरेज कित्याक सांगता, 60 आनी एबाव ह्या लोकांक घरा भायर सरपाची कसलीच गरज नासता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार बिलो 25 एज ग्रूप ह्या एज ग्रुपा खातीर आज एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट बंद आसा. ह्या एज ग्रुपांतले मॅक्झिमम लोक हे घरातूच रावूंक शकता. बट ह्या एज ग्रुपांतले काही लोक आमकां भायर अननेसेसरी कांयच काम नासतना भायर भोंवता आसतना दिसता. आनी द एज ग्रूप बिटवीन 45 to 60 ह्याच एज ग्रुपांतले लोक हांकां खंय तरी कामा निमित्तान भायर सरपाक 50% लोकांक हितूंतल्या फक्त कामा निमित्तान भायर सरचें पडटा. बट सरकारान कितलेय फावटी सांगूनूय बी लोक आपल्या परीत आयकना. लोक मोठ्या प्रमाणात अजूनय बी म्हणजे काळजी जी घेवपाक जाय स्वताची स्वताच्या फॅमिलीची ती काळजी लोक आयजूय बी घेयना. म्हणून तर आमकां पुलिसांच्या म्हणजे लाठीचो वापर करचो पडलो हें म्हणपाक म्हाका खूब खूब वायटूय दिसता. आनी त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीर कायदो लोकांक सांगपा खातीर आमकां तेजी गरज भासली हें म्हाका तितकेंच वायट दिसता. लोकांनी जर आपुणून कायद्याचें पालन केल्लें जाल्यार निश्चितच म्हणजे आयज म्हाका दिसता की ज्या प्रमाणात आमकां पॉझिटिव्हिटी रेट 51% गेला तो 51% वयचो नासलो. सगळें खापर सरकाराच्या माथ्यार मारच्या येवजी थोडीशी जबाबदारी ही प्रत्येक मनशान आपुणूय घेवची. म्हणून हांव परतूय सांगता की प्रत्येक जाणान हांगासर जे जे गोंयकार आसात म्हजे भाव आनी भयणी तांच्यांनी बी म्हणजे सरकाराचेर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता आसतना आपली जबाबदारी कितें आसा हें पळोवन तितकेंच वागप गरजेचें आसा. की पब्लीक प्लेसीचेर वयता आसतना आपूण खंय चुकता. आपूण खऱ्याच बाबतींत म्हणजे आयजूय पळयता आमी जर नुस्तें दिसलें बाजार दिसलो जाल्यार थंयसर घालून घेता तेन्ना सोशल डिस्टन्सींग आनी मास्क हाजो कोणूच विचार करिना. म्हणून आमकां लॉ एनफोर्समेंट पुलिसांच्या मार्फत करचो पडपाक लागलेलो आसा. आयज परत एकदां म्हणजे सामान्य सगळ्या लोकांचो विचार करून सगळ्या लोकांचो विचार तकलेन घेवन आनी वाडट्यो केसीस ह्यो लक्षांत घेवन आनी मेडिकल फॅटर्निटीचेर जो वाडटो लोड हो लक्षांत घेवन निदान आतां तरी लोकांक म्हणजे लोकांनी म्हाका दिसता 100% लोकांनी घरान रावचें हाजोच विचार करून आमी स्टेट लेवल कर्फ्यू हो परवाच्यान म्हणजे आयतारा सकाळी 9 पासून आमी राज्यस्तरीय कर्फ्यू हो लागू करता. राज्यस्तरीय कर्फ्यू लागू करता आसतना ताजो डिटेलान जो तेजी ऑर्डर जी येवपाक जाय दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत ती फाल्यां सांजची ही 4 वरां पर्यंत फाल्यां सांजची ती ऑर्डर येतली. पण हांव थोडक्यात ह्या विशयाचेर सांगता आसतना हांव इतकेंच सांगतलो की एसेन्शियल्स जे आसा ग्रॉसरी आनी एसेन्शियल आयटम्स हे सकाळी 7 पासून दनपारां 1 पर्यंत फक्त चालू उरतले. आनी टेक अवे किचन जी आसा कारण राज्यांत असलेल्या लोकांक टेक अवे किचन फूड हे गरजेचें आसा ती फक्त सकाळी 7 पासून 7 पर्यंत टेक अवे किचन रेस्टॉरंट म्हणूंक ना हांवें ती चालू उरतली. मेडिकल सप्लायज हाजेर रेस्ट्रिक्शन्स आसची ना. त्या खातीर म्हाका दिसता आतां तरी निदान म्हणजे आपले लग्न समारंभ आनी आपले वैयक्तीक सगळे म्हणजे इंडिविज्युअल आमची सगळी फंक्शन्स लोकांनी पूर्णता कॅन्सल करची. कारण हांव फाटले कितलेशेच दीस मॉनिटर करतालो किंवा कोरोनाच्यो केसीस जर एक लग्न समारंभ जाले जाल्यार ताज्या उपरांत कमीत कमी आमी म्हटलेले 50 जाण त्या लग्नाक आसचे. पण हांवें पळयलां की एखाद्या न्हवऱ्याक किंवा व्हंकलेक जरी कोरोना आसलो जाल्यारूय काही लोकांनी लग्न समारंभ घडोवन हाडले आनी तेजो प्रसाद म्हणून त्या लग्नाक गेल्ले सगळे लोक सुद्दां पुराय पॉझिटिव्ह जाल्या. हे वायट अनुभव सरकाराक आयिल्ले आसा. ते लक्षांत घेवन आमी खंयच्याच गोश्टीक म्हणजे न परमिशन दिवपाचें ठरयलां. ताज्या खातीर म्हाका दिसता सगळीं फंक्शन्स ही सांगता आसतनाय म्हाका वायट दिसता म्हाका खबर आहा. बट सगळीं फंक्शन्स ही पूर्णता प्रत्येकानी कॅन्सल करची परवाच्यान आनी पूर्णता म्हणजे स्टेट लेवल कर्फ्यू हो आमी परवा म्हणजेच आयतार सकाळच्यान जो लागू करता तो कंप्लिटली 15 दिसाचो
9 तारखेच्या 9 मे 2021 पासून 23 मे 2021 पर्यंत तो लागू उरतलो फुडल्या आयतारा पर्यंत 24 तारखेक सोमारच्यान परत एकदां आमकां ह्या राज्यस्तरीय कर्फ्यूचेर विचार करचो पडटलो आनी ह्या पुराय 15 दिसाच्या कार्यकाळात जर कोण भायर रस्त्यार बेश्टो भोंवतना पुलिसांक मेळ्ळो आसत कामा शिवाय जाल्यारूय पुलीस ताका योग्य ती कारवाई अंडर द सेक्शन जी सेक्शन राज्यस्तरीय कर्फ्यूची आसा स्टेट लेवल कर्फ्यूची आसा ती सेक्शन ताका लायली वयतली तेज्यानुसार ताका जे पनिशमेंट्स आसा ते पनिशमेंट्स केले वयतले त्या खातीर म्हाजी परत रिक्वेस्ट आसा की राज्यस्तरीय कर्फ्यूच्या अंडर कोणीच अननेसेसरी कामा शिवाय आपल्या घरा भायर सरचें न्ही जे फक्त फाल्यांच्या ऑर्डरीत जेंका जेंका ज्यो ज्यो एलावड आहा तितक्योच गजाली ज्यो आसा ह्यो एलाव उरतल्यो परत एकदां सरकाराक सहकार्य करपा खातीर आनी राज्यस्तरीय कर्फ्यू सक्सेसफूल करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें पूर्णता बंद दवरता आसतना म्हणजे आमी फक्त एसेन्शियल्स तितके चालू आसतले म्हटलें नाजाल्यार आयतारा सकाळीं 9 पासून 23 तारीख आयतारा सोमार म्हणजे 24 तारीख सोमार पर्यंत सकाळी 6 पर्यंत हे लागू आसतलें आतां ती ज्यो ज्यो एसेन्शियल सर्विसीस जेणे करून आमी फक्त आमकां मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमच्या मेडिकल ज्यो PSC CSCs बाकीच्या सगळ्या खातीर लागपी स्टाफ हेंकां लोकांनी खंयसरूच रेस्ट्रिक्शन्स हांचेर प्रायवेट हॉस्पिटलांनी काम करता ह्या खंयच्याच गोश्टीचेर लोकांनी तांचेर रेस्ट्रिक्शन्स दवरचे न्ही लोकांनी तांकां खंयसरूच आडोवचें न्ही हें बी आसा कारण आमकां ऑलमोस्ट लोकांची जर काळजी घेतली आसत जाल्यार प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल सगळीं सुवेवस्थीत चलोवपाक जाय ताकाय सहकार्य सगळ्यांनी करचें ओके हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे स्टेट वायड कर्फ्यू टू ब्रेक द चेन ह्या हाज्या सकयल तुमी सगळे जाण गोंयकार समेस्त आमकां सहकार्य करतले अशें म्हाका दिसता आनी त्या सहकार्याची अपेक्षा हांव तुमच्या सगळ्यां वांगडा करतां देव बरें करूं हय देवेन सांग लोकांक हांव परत गोंयांत येवपी पर्यटक जो आसा ताका RT-PCR नेगेटीव किंवा ताका प्रूफ ऑफ वॅक्सिनेशन ही सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसतली गोंयांत जो पर्यटक म्हणून येता ताज्या खातीर RT-PCR नेगेटीव सर्टिफिकेट कंपल्सरी किंवा कोवीड किंवा प्रूफ ऑफ वॅक्सिनेशन हे कंपल्सरी आसतलें आनी लोकांनी गर्दी करची न्ही हाज्या खातीर आमी ग्रॉसरी आयटम्स आनी शॉप हांव परतूय सांगता फाल्यां सगळ्यांनी ग्रॉसरी आयटम आनी हे खरेदी करपाक मोठी गर्दी करची न्ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा की हेज्या खातीर सगळे ग्रॉसरी आयटम्स हे डेली म्हणजे 9 तारखेच्यान 23 तारखे पर्यंत सकाळीं 7 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत हे कंटिन्युअसली सगळी ग्रॉसरी शॉप्स चालू आसतली ही लोकांनी चत्राय घेवची सांग एक गजाल आसा आमी जे म्हणटा की केसीस कमी जातल्यो आसल्यो पळय न्ही तशें पळोवंक वचत जाल्यार आज 51% जेन्ना पॉझिटिविटी जेन्ना आमी म्हणटा ओके ही 51% तसो विदीन द स्टेट कोरोना व्हायरस हो आशिल्लोच आमी थोडीशी जर स्वताय प्रत्येकान काळजी घेतलेली म्हणजे सगळी जबाबदारी सरकाराचेरूच न घालता आमी जर 100% जर काळजी घेतलेली जाल्यारूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां हो पॉझिटिविटी रेट कमी मेळटलो आसलो आमी जो म्हणटा की डेथ रेट आज वाडला दिसाक 56 डेथ जाता तेच जर भितरले मॅक्झिमम लोक जर खूब पयलीं हॉस्पिटलायज जाल्ले जाल्यारूय ते डेथ रेट जो आसा हो कमी जातलो आसलो सारसार सगळो विचारपूर्वक म्हणजे हो निर्णय घेतलेलो आसा त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की एक ह्या निर्णयाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें
लौकीक तर आणि सर थर्ड वेव येता फोन करता पळय आर बी प्रिपेअर्ड फॉर थर्ड वेव जो तूं जसो म्हणटा थर्ड वेव येता म्हणून बोवाळ चल्ला हो मिडियाचेर आसतलो किंवा बाकी कोणी जो टेलिव्हिजन मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हो सांगत आसा आमी जशे सेकंड वेवची आमची सगळी प्रिपेरेशन चालू आसा थर्ड वेव जी गायडलायन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान किंवा जी गायडलायन एक्सपर्टा कडल्यान येता ताज्या खातीर आमी आमचें प्रिपेरेशन जें आसा हें चालू केलां आनी म्हणून तर आमी म्हटलां की आमी ऑक्सिजनची मागीर LMO म्हणजे लिक्वीड मॅन्युफॅक्चरींग ऑक्सिजन आसतलो PAC प्लांट आसतले हे प्रत्येक हॉस्पिटला कडेन घालपाचें आमी सुरू केलां प्रत्येक स्टेप अप हॉस्पिटल्स प्रत्येक तालुक्यान जे सुरू करपाचें केलां हें तेजेंच प्रिपेरेशन आसा फाल्यां सर्क्युलर जो आसा हो इन डिटेलान येतलो ताजेर इन डिटेल्स आसतले फाल्यां फाल्यां ऑर्डर जी आसा फाल्यां ऑर्डर्स हाज्या बाबतींत फाल्यां ऑर्डर जी आसा ही ऑर्डर डिटेलान येतली मुरारी सेम इतलो टाइम कित्याक लागलो सरकाराक डिसिजन घेवपाक खातीर कित्याक डिमांड सेम वाडिल्ले प्रत्येक जण कडेन डिमांड करता की लॉकडावन आजून तुमी लॉकडावन वर्ड यूज करता की स्टेट लेवल कर्फ्यू उरता कितें डिफरन्स लोकांक कळटा लॉकडावन आनी स्टेट लेवल कर्फ्यू डिफरन्स कितें हे पळय दोनूय वर्ड सेम आसा तुका वापरपाक कोणी आतां आमी स्टेट लेवल कर्फ्यू म्हणटा लोकूच भायर सरपाचो ना म्हटला म्हणल्या उपरांत तुमकां कळपाक जाय लोकांक कळपा खातीर राज्यव्यापी कर्फ्यू आसा कोणी घरा भायर सरचो न्ही हें पूर्णता सांगलेलें आसा आमी हा सद्गुरू आयच्या घडीक सगळ्या हॉस्पिटलांनी गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट हो पुराय ऑक्सिजन जाय तितको एवेलेबल आसा आनी तो जे आमचे ऑक्सिजन डिलर्स आसात ताज्या कडल्यान वेवस्थीत रित्या सगळ्या जाणां कडेन सगळ्या हॉस्पिटलांनी पावता असो आमी आमची स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम हे पुराय पळयता बरी गजाल आसा आमी सुपर स्पेशलिटीची 20,000 टँक आमी पयले फावटी भरपाक शकले आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलची 6,000ची टँक ही आमी पुराय भरपाक शकले आनी ताज्या भायर आमी एडिशनल जो कुंकळ्ळेचो प्लांट चालू केलो ताज्या निमित्तान जे प्रायवेट लोकांक त्यांच्या हॉस्पिटलांनी जे सिलिंडर्स भरून मेळटाले ते आमी आज भरून दिवपाक शकले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियांतल्यान आमकां 5 मेट्रीक टन हो एडिशनल ऑक्सिजन आमकां जो जाय आशिल्लो तांची काल अलॉटमेंट जाली आनी आयज थंयच्यान आमकां तो डेलिव्हरी जावपाक लागलो दुसरी गजाल पयलीं आमच्या कडेन 2 कडल्यान ऑक्सिजन आमकां येताले कोल्हापूर आनी बेल्लारी तो आतां आमी एकीच कडल्यान ऑल टुगेदर 26 मेट्रीक टन पर डे हेजी अवेलेबिलिटी आहा पयलीं तो 21 मेट्रीक टन आशिल्लो आतां 5 एडिशनल जाल्या कारणान 26 मेट्रीक टन आनी ताज्या भायर आमच्या हांगासरले आशिल्ले प्लांट हे आमी एक्टिवेट करून तेंच्या थ्रूय बी आमी सोर्स करपाक लागलेले आसा गाडी महेश सांग अनम्यूट कर महेश उलय तू रेंजीन ना सारको महेश सूरज उलय सूरज म्हाज्या अंदाजान तुका जे 8 दीस तूं टेस्टिंगाचे रिपोर्ट पेंडींग उरता म्हणटा ती चुकीची म्हायती आसा एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन चडांत चड 48 अवर्स म्हणजे आयचे सुद्दां जर तूं पळयत 40 तूं म्हाका स्पेसिफीक कितें आसा हांव कांदोळे PHCन चवकशी करता फॉर एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन इट इज मॅक्झिमम पेंडींग इज 48 अवर्स महेश उलय
पीसीआर टेस्ट तापास दिवपाचें पण ती आले आता तो एक गायडलाईन आहे त्या त्यांच्या लोड पडताला असो तुम्ही आम्ही आता कंपल्सरी केला तो वय मध्ये टाकचे गायडलाईन आणि ती एसेन्शियल कम्युनिटी जे कोण घेऊन पाहतो तर आर्टिफिशियल टेस्ट कंपल्सरी असते आल्या टेक्निकल एक म्हणजे आमी टुरिस्टांक खातीर म्हटलेलें आसा ओके त्या ती डिटेलान गायडलायन तुमकां फाल्यां मेळ्ळी काय तें कळटलें हय हय सांग कॅन्जील तूं कितें उलयता तें कळना कितें तें नाका म्हटलें आयकोंक येना कॅन्जील सोयरू सांग लास्ट क्वेश्चन आयसीएमआर गायडलायन नाका म्हटलें आयज दिलें सोयरू उलय स्लो उलय णव तारखेच्या उपरांत हांव सगळ्या लोकांक परत एकदां आव्हान करता ज्यांच्यांनी आपले लग्न समारंभ काजरां आसतलीं शादी आसतली मुंज आसतले वैयक्तीक समारंभ आसतले ते सगळे तांच्यांनी कॅन्सल करचे कारण प्रत्येक अशा पद्दतीच्या वैयक्तीक समारंभान आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत पॉझिटीव केसीस ह्यो मेळिल्ल्यो आसा ओके रिगार्डींग हांवें जे RT-PCR टेस्टच्या बाबतींत म्हटलां तसो जर ICMRचो कितें रिजल्ट आसत जाल्यार परत एकदां राज्य विचार करता पडटलें आतांच हांवें पळय चॅक केलें तेज्या बाबतींत सरकार परत एकदां विचार करतलें त्या बाबतींत एक एकटो उलय कोण रे कॅन्जील कितें म्हणटा तूं कळना कॅन्जील ते अलिशा 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 गोवा बोर्ड डिसिजन घेतलो गोवा बोर्ड डिसिजन घेतलो टिल नाव नॉट डिसायडेड संजय संजय आयकोंक येना अनिल वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू आसतलो अनिलाक हिंदीन सांगता रे एक मिनिट अनिलाचे पयलीं कंप्लीट करता मुरारी पयलीं अनिलाचे सोंपयता मरे राज्य में फ्रॉम 9th of May 2021 to 23rd of May 2021 तक स्टेट लेवल कर्फ्यू हमने लगा दिया है। स्टेट लेवल कर्फ्यू का स्ट्रिक्टली पालन पूरे राज्य में होगा। इसमें ओनली द ग्रॉसरी शॉप्स जो सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे पार्सल किचन वो 7 बजे से 7 बजे तक चालू रहेंगे। मेडिकल सप्लाईज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। इसके सिवाय बाकी इसकी डिटेल ऑर्डर कल शाम तक दोनों कलेक्टर नॉर्थ और साउथ कलेक्टर्स इसकी ऑर्डर निकालेंगे। और लेकिन इस बार हम स्ट्रिक्टली स्टेट लेवल कर्फ्यू फॉलो करेंगे क्योंकि किसी के रोड या बाकी जगह पे कोई मोमेंट्स नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम पूरी तरह से इसकी खबरदारी लेंगे। जो लॉ इन्फोर्समेंट हमारे होम डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह से अच्छी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट रहेगा। स्टेट लेवल कर्फ्यू का पालन स्ट्रिक्टली हम करने वाले हैं।
बाकी फैसिलिटीज़ जो पीएचसी से लेके गोवा मेडिकल कॉलेज तक सभी फैसिलिटीज़ गोवा में फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रेमडेसिविर रहने जो ऑक्सीजन है उसकी पूरी तैयारी राज्य की तरफ से हम हर वक्त कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन हो या कोई भी मेडिसिन की कोई शॉर्टेज गोवा में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हर रोज़ जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से डेथ रेट बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ ध्यान में रख के हमने फ्रॉम द 9th of May 2021 टू 23rd of May 2021 तक स्टेट लेवल कर्फ्यू लागू कर दिया है। बस डिटेल ऑर्डर कल शाम को 4 बजे तक आपको मिलेगा। थैंक यू। आणि कोण रे चल तो उरलेलो म्हाका दिसता एकूच गजाल परत सांगता तुमकां सगळ्या जाणांक डिटेल ऑर्डर जी आसा अजून वॅक्सिनेशन आमकां मेळूंक ना, बट डिटेल ऑर्डर जी आसा ही फाल्यां सांजची 4 पर्यंत तुमकां मेळटली, कितें चालू आसतलें आनी कितें ना तेजेर। बट फाल्यां परवां सकाळच्यान आमी राज्यस्तरीय कर्फ्यू स्टेट लेवल कर्फ्यू जो आसा पूर्णता सगळें बंद हे आसतलें हाची खबरदारी राज्य सरकारा कडल्यान घेतली वयतली। देव बरें करूं। टोटल लॉकडावन म्हणूंक ना हांवें।